श्री कल्नाथ सातेरी दूधसागर सोनाळी देवस्थानाची आमी कमिटी आणि आज मुद्दम करून तुमच्या मुखार येयला ह्याच कारणाक लागून की आमचो कल्नाथ सातेरी दूधसागर आजोबाचो वर्धापन 25वा वर्धापन ह्या वर्सा आमी 20 फेब्रुवारीक साजरो करतात. त्याचो नियाळ म्हटल्यार सकाळचे आमी 8:30 धार्मीक विधी जो ब्राह्मणाचो होम हवन जे बाकी सगळ्यो विधी आहा धार्मीक विधी त्यो जातल्यो. 12:30 म्हटल्यार सादारण आरती तशेंच 1 ते 5 पर्यंत आमी महाप्रसादाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. तर आनी तसोच सांजेर भजनाचो कार्यक्रम दवरला आनी तसोच 9:30 आमी महाप्रसादा नंतर सारेगमप कोल्हापूर हांगसरल्यान कलापथक हे मुद्दम करून हे कार्यक्रम दवरलेलो आसा. ठीक 9:30 तो सुरवात जातलो. तर हे आमी दूधसागर देवस्थानाची कमिटी लोकां मुखार येवपा कारण की 2025 जे वर्धापन जाल्लो त्या टायमार बरेचशे आमकां हडन जाल्ले की प्रॉब्लम येयल्लो तो ट्राफिकाचो. तर हाजे खातीर आमी थोडे फेरबदल नियम केल्ले आसा कमिटीन बसून. तशें डेप्युटी कलेक्टर आमदाराच्या सपोर्टान बाकी सगळे मेंबर आसून रावन एक कडेन आमी एक डिसिजनार येयले. जो रोड आसा पुळे ते दूधसागर देवस्थान पर्यंत 8 किलोमिटर जो रानान 22 सेंचुरी भितर आसा तो आमचो नॅरो रोड आसा. नॅरो आनी कच्चाय रोड आसा आनी थंय तो नॅरो रोड आसल्या कारणान आमकां ज्यो व्हडल्यो बसी येता तांचे पासून तो ट्राफीक ब्लॉक जाल्लो. त्या खातीर आमी ह्या वर्सा आमी डिसिजन घेतला ज्यो मिनी बसी आसा ज्यो मिनी 30 सीटर आसा लॉंग चेसीचे न्हू पूण मिनी 30 सीटर आहा त्योच आमी कुळेच्यान एलाव करतले. आमकां हाजे खातीर म्हणजे आमी हे फावटी सुद्दां आमी रोड आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंचायतीचो हेल्प घेवन बाकीच्या सगळे MLAचो बी सगळे फॉरेस्ट मिनिस्टराचो सगळ्यांचो हेल्प घेवन आमी हे फावटी रोड बऱ्यापैकी रिपेर केल्लो आसा. पूण कितें जाता जेन्ना व्हडल्यो बसी जेन्ना येता तेन्ना तो सिंगल रोड आनी तो कच्चा रोड आसल्या कारणान एक कर्व आसता त्या जाग्यार त्यो व्हडल्यो बसी सोडपाक त्रास जाता आनी बाकीच्या सगळ्या इतर भाविकांनी खूब तेजो त्रास जाता. तेन्ना हांव लोकां कडेन भाविकां कडेन एक कळकळीची विनंती मिनी बसीस घेवन येवचे किंवा बाकी तुमचे प्रायवेट व्हेकल सुद्दां इतलो रोड बऱ्यापैकी रिपेर जाल्लो आहा की कार सुद्दां ते मॅनेज जाता. आनी तशेंच ट्राफीक सेल आमी दवरलेले रोडार दवरपाचे आमी प्रयत्न केला. पुलिसांचो सपोर्ट घेतला. हे फावटी आमदाराच्या लिडरशिपी सकयल कलेक्टरान बऱ्यापैकी ट्राफीक मॅनेजमेंट करपा खातीर किंवा मेडिकल टीम सगळे ह्यो सोयी आमी सगळ्यांनी कमिटीन डिसिजन घेवन ह्यो केल्ल्यो आसा. तर हेजो भाविकांक पुरेपूर फायदो घेवचो आनी जे भावीक येतात तांच्यांनी आपली व्हेकलूय घेवन येवपा जाता. थंय आमचे एसोसिएशन जीप एसोसिएशनूय थोडेफार आमकां जो हेल्प करता. तांचे व्हेकल आसतल्यो कोणी जे मिनी बसी घेवन येतात त्यांच्यांनी हे मुद्दम हे कित्याक तर ज्यो व्हडल्यो बसी येतात तांच्यांनी पूर्व तयारी दवरची की व्हडल्यो बसी तांच्यांनी घेवन येवच्यो न्हू. प्रत्येकान आपल्या देवस्थान अशें करून सहकार्य करचें. त्या प्रमाणे जो सकाळचो धार्मीक विधी आसाच दनपारां आरती जाल्या नंतर रोखडेंच आमी कमिटीन डिसिजन घेतलेलें आसा की शक्य जाता तितलो बेगीन जे धार्मीक विधी सोबत महाआरती जाल्या नंतर महाप्रसाद चालू करपाक आमी कमिटी कश्टबद्ध आसा. तेन्ना सगळ्यांनी वेवस्थीत येवन देव दर्शन घेवचें. कितें जर कमी जर जालें जाल्यार देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादचो. त्याच प्रमाणे आतां सांगल्या प्रमाणे आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटांत आमकां सहकार्य आसा. लायटीच्या डिपार्टमेंटाचे आसा, पोलीस आसा, RFO आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसा, गांवचे पंचायतीचे आसा, आमचे आमदार माननीय गणेश भाऊ हांचो खूब मोलाचो सहकार्य आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें. त्याच प्रमाणे एक कळकळीची विनंती आसा की आमकां जी एरिया लागता ती रिस्ट्रिक्टेड म्हणजे वायल्ड लायफ आसा. तर भाविकांक एक नम्र विनंती आसा की येताना तुमी जे प्लास्टीकचे आयटम जे आसा तो एक तर कुळे बाजारांत डंप करचो किंवा देवळा कडेन डंप करचो. कारण अशें दिसचें न्ही की येदी मोठी जात्रा केल्या उपरांत सगळे रस्त्यावर प्लास्टीक उडोवचें न्ही. ही तांकां एक देवस्थान तर्फे एक कळकळीची विनंती आसा. आनी ह्या उत्सवाक सगळ्यांनी सहभागी जावचें.
सगळ्यांक माया मोगाचो आमंत्रण आसा आनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक ह्या उत्सवाक सहभागी जावन आमचे मनोबल वाडोवचे अशें तुमकां कळकळीची विनंती आसा. मंडळ आसूं, नरेंद्र स्वामीचे आसूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसूं, जे आमकां थंय देवस्थाना भितर वाडपाक म्हणजे लोकांक नेवेद वाडपाक किंवा जी उदकाची किंवा आनी खंयचे जे आमी देवस्थान कमिटी करता थंय हातभार तुमकां हेल्प करपाचे आसा जाल्यार अवश्य तुमच्या ड्रेस कोटान येवचे. आमचे देवस्थान कमिटी थंय बशिल्ली आसतली, तांचे कडेन संपर्क सादचो आनी तुमी तितून सहभाग जावचे. देवाचें कार्य तुमी सगळ्यांनी भाविकांन तशें आमी कमिटी एक फुडाकार घेतात, पूण सगळ्यांच्या सहकार्यान ही देवस्थानाची जी जात्रा आहा 20 फेब्रुवारी 2026 म्हणजे आयज 18 तारीख 17 तारीख आनी 2 दिसान म्हणजे 20 तारखेर ही जात्रा जातली. तितून भितर कोणाकूय महाप्रसादाक कितें दिवचें आसत जाल्यार थंय देवस्थाना कमिटी कडेन तुमी संपर्क सादचो. देवस्थाना भितर आसतले किंवा आमचे जे कनेक्टेड कमिटी आहा देवस्थानाक तांचे कडेन संपर्क सादचो.